वर्साचो सादो काळ दुसरे सातोळे बुधवार. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 3 वळी 1 ते 6. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो. हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवार दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हटलें, मोदेकात येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येत की वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत? पूण ते वगेच रावले. तर रागान तांची नदर भोवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं खंती बरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हटलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशा बरोबर रोखडोच ताची आड गुळमेळ करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.